नमस्कार, पळया प्राईम खबरो. बायणाची 205 घरां मोडची, बायणाची उदरगत जाली जाय या मुद्द्याचे राजकारण करून दिवचे नात. वास्कोकार आयल्यात एकठांय, मुख्यमंत्री घरां मोडपाचेर ठाम. कामुर्ली बालवाडीतल्या बाईन ल्हान भुरग्याच्या पोल्याक लायलो गरम कायलातो. भुरग्याक दर दिसा पिडप मारप, पालक भुरग्यांक बालवाडीत धाडूंक भिल्यात, पालकांक दिसना मार्ग. सरकारान नोकरी दिवंक ना जाल्यार भुरग्यांक घेवन करतली आत्महत्या. माकड रोगाक लागून मरण आयिल्ल्या आनंद आयकाराच्या बायलेची शिटकावणी. प्रुडंटाक मेळ्ळो मेल्ल्या माकडाचो फोटो. गोंया खातीर जाय स्वतंत्र हायकोर्ट. दक्षिण गोंय आदवोगाद संघटनेची मागणी. जागृताय घडोवन हाडपा खातीर 25 एप्रिलाक मडगांवां रवींद्र भवनात खासा परिसंवाद. आणि चर्चिल ब्रदर्साचो फुडार हायकोर्टाच्या निवाड्यार, पूण टीम बंद उडोवचो ना म्हणटा चर्चिल आलेमांव. ISLतल्यान भारतीय फुटबॉलाचेर जातलो वायट परिणाम, चर्चिलाचें मत. खबर विस्तारान. बायणाची बेकायदेशीर आणि धोको आशिल्ली घरां मोडची अशी मागणी वास्कोतल्या लोकांनी केल्या. बायणाच्या 205 घरां मोडपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक तेंको दीत वास्कोतल्या 101 लोकांची शेनवारा बसका जाली. ह्या वाठारांत यासीन भटकळ सारकेलो आकांतवादी रावला. परत अशें घडपाक शकता अशें लोक म्हणटात. ह्या मुद्द्याचेर कोणाकूच राजकारण करपाक दिवचे नात अशें वास्कोकार उलयतात. दुसरे वटेन मुख्यमंत्री घरां मोडपाच्या निर्णयाचेर ठाम आसा. बायणा दर्यादेगे लागसारची 204 घरां मोडपाचो आदेश सरकारान दिला. मात सध्या घरां मोडपाचेर हायकोर्टान स्थगिती हाडिल्ल्यान ह्या लोकांक थाकाय मेळ्ळा. पूण आतां वास्कोची उदरगत जाल्ली जाय म्हूण ही बांदकामां मोडची अशी मागणी करत गांवचे कांय लोक एकठांय आयल्यात. आतंकवादी संघटनेचो एक मनीस खंय तरी हांगा रावून गेलो आनी मदीं अशें म्हटलें गेलें की यासीन भटकळ हांगासर रावून गेलो. हांव म्हणना की ह्या झोपडेन, पूण खंय तरी इलिगल हटमेंट्स जेन्ना जाता त्या वेळाचेर तेजो कंट्रोल आसना. आमची सरकारा कडेन मागणी आसा, म्युन्सिपालिटी कडेन मागणी आसा की कसलेंय परमिशन दिवच्या पयलीं घर बांदपाक आसूं, लायट परमिशन, हे सगळ्याची पडताळ जावची. नाल्यार बायणा आयज क्लीन जालें आसा, परत एकदां आमच्या बायणाचें लांछन लागतलो आनी आमच्या गोंयचें आनी वास्कोचें नांव पिड्यार जातलें. पण ज्या हीन दर्जाचें राजकारण थोडे राजकारणी आनी मुख्यमंत्री काँग्रेस जे करता ह्या बिचाच्या वयल्यान आनी इलिगल हटमेंट्सांक प्रोत्साहन दिवपाचें इनडायरेक्टली जें काम करून आमचे जर मूळ गोंयकारांच्या मुळाच्या आनी डेव्हलपमेंटाच्या आड येवन खंयचे परप्रांतीय लोक आनी जे इलिगली रावता तांचे हित जपपाचे फक्त आपल्या मता खातीर जे प्रयत्न करता ते खरेंच सामकें निंदनीय आसा. आयज पर्यंत ही बीच मागासलेली कशी आसा. हे बीच म्हणटा ते डेव्हलप जावपाची गरज आसली. आयज जर आमचो गोंयचो सरकार हो जर प्रोजेक्ट हातान घेता आनी तो जर डिक्लेअर करता की बीच डेव्हलप जावपाक जाय आनी तरी जर तेजे खातीर जर वेगवेगळे जर येवजण्यो लागीं केल्या जाल्यार ही बरी गोश्ट आसा. दुसरे वटेन बायणाच्या ह्या लोकांची पुनर्वसणूक करची म्हूण काँग्रेसीचो रवी नायक मागता. त्यांची वेवस्था पयली करात. तुम्ही हांगासर ती हेजेर पोळी घालून खावपाची करू नाका. तुम्ही राजकारणी कोणीच राजकारण्यांनी हेचे ते करची न्हू, कारण हे त्यांचे तुम्ही राजकारणी ग्रुप झगडटले आनी चिड्डतले ते कामगार आहात. हे लोकांक जे आसा तांकां रिहॅबिलिटेशन करपाक जाय. निमाणे ते भारतीय आसात, जावं कर्नाटकाचे आसूं, महाराष्ट्र आसूं, जावं बिहारचे आसूं, खंय आसूं, पण ते गोंयचे लोक. गोंय म्हणजे गोंयांत ते स्थायीक जाल्ले आसात. गोंयच्या हिता खातीर जे योग्य आसा ते करतलो अशें पार्सेकार म्हणटा. मुख्यमंत्री आपल्या निर्णयाचेर ठाम आसा. हांव गोंयकारांच्या हिताच्या दृश्टीन आनी ह्या राज्याच्या हिताच्या दृश्टीन जें कितें घेवंक जाय तें हांव त्या दृश्टीन घेतां. काही जाणांनी पॉलिटिकल भितर एजेंडा फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केलो, पूण असले पातक असले दळिद्र करचे न्हय. कर्नाटकाच्या काही लिडरांनी प्रयत्न केलो की हो गोंय विरुद्ध कर्नाटक लढो आसा म्हणून. अशेंय ना. ते थिसरले जे लोक आसात ते कर्नाटकांतले आसात, बिहारांतले आसात, छत्तीसगडांतले आसात, महाराष्ट्रांतले आसात आनी गोंयचे आसात. जे इलिगली रावतात, जे आजनेरे करतात आनी जे रिस्की जिवनाक आसा. हाय लेवल उदक, हाय टायड लेवल उदक थंय पर्यंत येता. त्यामुळे कसलो अनर्थ जावचो न्ही म्हणून ते काडलेलें आसा. त्यामुळे कोणी भितर पॉलिटीक करचें न्ही. हायकोर्टान घरां मोडपाचेर स्थगिती दिल्ल्यान ह्या लोकांक सध्या थाकाय मेळ्ळा. ही केस सोमारा हायकोर्टान सुनावणेक येतली. तेन्नाच ह्या लोकांचो फुडार थारतलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. शिक्षण दिवपाचें पवित्र काम करपी जर भुरग्यांक पिडपाक लागल्यार कितें, आनी ते बी ल्हान भुरग्यांक?
कामोलीच्या अंगणवाडी बाईन ल्हान भुरग्यांच्या पोल्याक गरम कायलातो लायलो. इतलेंच न्हय तर शिवा बेहरा ह्या भुरग्याक ती बाई हेर भुरग्यां कुशीक दवरताली आनी ताका परत परत मार घालताली. बाईच्या अशा वागणुकेक लागून पालकूच भुरग्यांक अंगणवाडीत धाडूंक भिल्यात. ह्या प्रकरणात बाई प्रणाली पांचालीचो कांयच हात ना अशा बरयल्ल्या प्रतिज्ञापत्राचेर आपल्यांक सांगनासतना आपली सय घेतली अशें शिवाचो बापूय म्हणटा. भुरग्याक ल्हानपणांतल्यान बरें शिक्षण मेळचें म्हूण पालक आपल्या भुरग्यांक शाळेंत धाडटात. मात थंयच जर भुरग्यांक अशी वागणूक मेळपाक लागली जाल्यार त्या भुरग्याचेर कितें परिणाम जातलो? कामोर्लीच्या बालवाडींतली सेविका प्रणाली पांचालान शिवा बेहरा ह्या एका ल्हान भुरग्याचे पोल्याक गरम कायलातो लावन डाग दिला. इतलेंच न्हय ताका ती सदांच पिट्टाली, मार घालताली म्हूण पालक सांगतात. हे सातेरीवाडा अंगणवाडीन जो प्रकार घडलो डाग दिवपाचो भुरग्यांक तो एक खूब लोकांक वायट दिसलें. खूब रडटालो तेवी आनी त्या रडोन ताका पयलीं मारलो पयलीं आमी हेचो म्हणून आनी वयल्यान तिणी म्हटलें रातयांचो भुरगो तें तांकां कितें लागना मारल्यार कितें जायना अशें सुद्दां म्हटलें तिणी. आमी तेच्या गालाक पयलें तेणी तिका विचारलें बाई हें कितें जालां काय म्हणून ती म्हणाली घसडलो आमकां म्हणून सांगलें. ताका सेपरेट बसयता म्हणून पयलो आमी एक दीस विचारलें ताका सेपरेट कित्याक बसयता काय म्हणून. तेच्या टायमार सुद्दां तांकां भायर उदकान बसयता. भुरग्याक परत बालवाडीन धाडूंक पालक भिल्यात. तेन्ना हांचेर खंय तरी कारवाई जावची ही लोकांची सगळ्यांची लोकांची अपेक्षा आहा. आमकां सामको भुरग्याक धाडपाक सामको भंय दिसता. भुरगीं मरात बी जाल्यार मागीर कोणाचेर घाल हें करपाचें. तुमचो डिमांड कितें आतां तिका काडपाचें ना अशें काडपाचें आमी तिका काडपाचें अशें करिना. पूण आमकां आतां फुडें हेच्या फुडें ताका भुरगीं मेळची ना आनी आतां लोक कोण घालपाक पोवचे ना. कितें करप तें भुरग्याच्या पालकांक कळना. हे कर्म करपी सेविका प्रणाली पांचाल इतल्याचेर रावना. तिच्या सोयऱ्यांनी खंय त्या भुरग्याच्या गरीब पालकांक फटोवन तांचे कडल्यान प्रतिज्ञापत्राचेर सय करून घेतल्या. प्रतिज्ञापत्रान कितें बरयल्लें तें आपल्याक खबर नासलें म्हूण अविराम बेहरा उलयता. सांगता की ना मिटय आनी सपोज ओल्लो कित्याक फायदो आहा जाल्यार हांवें जाल्यार मिटयता. मागीर तो लोक किना बरयलें किना ना म्हाका कांय खबर ना. तो म्हाका सांगलें की सायन मारपाचें आनी कांय ना. तें म्हाका वाचून कळना म्हाका. सायन मारलें आनी कितें रावलें. कितें बरयलां तें तुका खबर ना? ना सायन मारून घेतले तुवें? हय. ते सांगले की बाय चम्मच घातले म्हणटा. ताका दोन सायडी ते सायडी आनी ते सायडीन दोन सायडी. प्रुडंटान बाईक हे विशीं विचारले मात ती उलोवंक तयार ना. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. सरकारान नोकरी दिली ना जाल्यार भुरग्यां सयत आत्महत्या करपाची शिटकावणी माकड रोगाक लागून मरण आयिल्ल्या आनंद आयकाराच्या बायलेन दिल्या. माकड रोगाक लागून वाळपयच्या भलायकी केंद्रात कामाक आशिल्ल्या आनंदाक मरण आयिल्ल्यान ताची बायल, 3 चलयो आनी जाणटी आवय वाऱ्यार पडल्यात. इतल्या मजगती दिल्लीसान आयिल्ल्या NCCD टिमीन शेनवारा पाली वचून इन्स्पेक्शन केलें. जो माकड मरून व्हरूंक पातळ असो दुबाव आसा ताचो फोटो खासा प्रुडंटाक मेळ्ळ्यात. गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ताचेर किट्ट्यो आशिल्ल्यो. वाळपय भलायकी केंद्रांत काम करपी आनंद आयकार ह्या तरणाट्याक माकड रोगान मरण आयलें अशें ताची घरकान्न म्हणटा. आनंदाक मरण आयिल्ल्यान ताची आवय, बायल आनी भुरगीं उबांतार पडल्यात. कामाक हांगा काम बिना कशें एक दीस काम केलें म्हयनो बेकार तशें चौगांचें पोट भरूंक शकना न्हू. तेंचें शिक्षण तेंचें पोटाक दोतोर सगळें चारू आसता. लायटीचें बील सगळें नळाचें पोट भरूंक शकना. आमी काम तशें म्हाका जॉब असो मेळना जाल्यार आमी भुरग्यांक गावून कांय करूं शकता. अशें आत्महत्या सुद्दां भुरग्यांचे हाल म्हाजे दोळे फुडें म्हाका बगूंक जावचें ना. भुरगीं अशीं दुसऱ्याची अशी तळ मोटेली अशी भिकारडी कशी अशी रावता. फक्त तेंचें आयुश्य म्हाका अशें हें करूंक जाय. शिकोवन तांकां अशी एक बरे संस्कार दिवंक जाय. बरी अशी मोठी अशी करपाची इतकी म्हाज्या मनाची खुशी. पालीत पसरिल्ल्या धामीचो दिल्लीच्यान आयिल्ली नॅशनल सेंटर फॉर कंट्रोल ऑफ डिजीजची टीम अभ्यास करता. ह्या टिमीन शुक्रारा ह्या गांवांत वचून पळोवणी केली. तेन्ना ह्या टिमीक गांवांतल्या जंगलान मेल्लो माकड मेळिल्लो. ह्या मेल्ल्या माकडाचो एक्सक्लुझीव फोटो प्रुडंटाक मेळ्ळा. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण ह्या माकडाचेर किट्टी सापडल्या. ह्या टिमीन शेनवारा गांवांत वचून इन्स्पेक्शन केलें. गांवांतल्या लोकांच्या रक्ताचे सॅम्पल्स तांणी घेतल्यात. ह्या धामीन जांकां मरण आयलें तांचो पुराय अभ्यास ही टीम करता. हो अभ्यास जाल्या उपरांत सरकाराक अहवाल दितली. माकड रोग जाल्ल्या लोकांक सध्या सपोर्टिव्ह ट्रिटमेंट चालू आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेवया एक विराम.